Hi guys, welcome to my channel. Mahesh Naik here. I hope you guys are doing good. मागेल ಒಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ವ್ಯೂವರ್ಸಾಗ हॅपी रामनवमी. तुम्ही पळयताल हांगा हांगे एक टेंट घ्यायला आसात. ಒಟ್ಟು लोकांक प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करतात आसात. बेंगलोरचे ऑलमोस्ट वट्टू प्लेसात अशी टेंट घालतात आणि प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करतात. हे पळोवंकच एक टायप खूप बरें दिसता. आता रोड साईड वच्चे लोकांक ಒಟ್ಟು पळय प्रसाद ಒಟ್ಟು असे डिस्ट्रीब्यूट ಒಟ್ಟು करतात आसात. आमच्या ಅದ್ಯಾ ಬರೇ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಂಗೆ? ಹಾಂ, ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿನಾ? ಹೆಂಗೆ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು? ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನವರಂಗ್ ಕಡೆ, ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಇದು ಇಟಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತನಕ ನಡೀತದೆ ಇದು? 12 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರೋದು 12 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೋಡ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಾಂ, ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಹಾಂ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದ್ಯಾ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೇಳು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹೇಳಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. आम्ही याला आता हेअर कटिंग आद्याले हेड वॉश आणि हेअर कटिंग हेअर ट्रिमिंग न्ही पळय तुगेले आणि मागेले हेअर कटिंग आसा थोडे जास्ती जाल्लो आसा. सो खूप शॉर्ट करून घेवया म्हण आसा बिकॉज ऑफ दीस समर. हे गर्ल्सूच रे, तुमी गर्ल्साक कशी कट करता तशें हेअर कटिंग करताले. हे रे पोरा, डोंट वरी, करताले सेम बरोबर. गर्ल्स सलूनाक व्हरका हेका हेगे केस आसात हेदे ओन्ली ट्रिमींग करका कित्याक गर्ल्स सलूनाक व्हरची का म्हणगे न्ही पप्पे. ते तेमी ओटू गर्ल्साक मुगो बॉयज करून गेलो हेअर कटिंग. आधी आम्ही हांव हेअर कटिंग करून आता सुटले घराक. होप हे हेअरस्टायल म्हाका बरें दिसता. आद्या हां पापीट ओके कडून दिता तुका. चल हेअर कटिंगा नंतर हे हेल्मेट घालून घेवचें खूब किरकिरी कित्याक म्हळ्यार ओटू हेका केस लागता मागीर क्लीन करूं जायना. सो हेल्मेट नासतना वचूं जायना, पुलीस लोक धरतात. असं कितें आसा तकले वयर घालून घेयात आणि हे वचून वॉश करात. सो तुमगेले केस हेल्मेटा लागना. ओके गाइस कसे ते पप्पा एवरी ते कलता तकलीफ है वजह ना पे. हाँ आता ते बच्चों नगला सीधा करा. पप्पा मका एक पॉकेट आहे ते पॉकेट म्हणतात अशी मुखार अशी जात आता आणि मुखार धर. दाम 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 म्हणजे मास्क काय रे? पॉकेट हाँ नहीं है
राम मंदिरा टेंपला कडेन हे नियर राजाजीनगर असा राम मंदिरा टेंपल हे खूप फेमस हांगा तुम्ही कोणा बी विचारला सांगतात हां तुम दाखयता हांगा कशें सेलिब्रेशन चलते आसा तुम्ही बेजार खंय घेतना का तर हांव हेअर कटिंग करून डायरेक्ट हांगा गेला हांव टेंपला भितर वतेर ना बट तुमकां हे प्लॅन ना आशिल्लें म्हगेलें हे उठून पडयलें नंतर म्हाका दिसलें हे एक व्हिडिओ काडून तुमकां दाखोवता आनी कशें सेलिब्रेशन जाता राम मंदिरा रामनवमी वटून म्हणून सो हांव टेंपला भितर वतेर ना भायल्यान हांव तुका काडून दाखयलो कशें हांगा सेलिब्रेशन चलते आसा म्हणून खूप कल्चरल ॲक्टिविटी बी आमी अरेंज केला आसता सो हांव थोड्या वेळान धाकटो पोराले आमगेले कल्चरल ॲक्टिविटी सुरू जाता हांगा सो हांव न्ही आद्या नावल ना तेका तो देवाल दर्शन घेवंक जालें ना आमकां वचून ही पॉसिबल इवनिंग आनी बरें येतालें न्हांवून घेवन देवाल दर्शन घेवंक आद्या ते मम्मीक हे आमी येला जयनगर 4 ब्लॉकाक राम मंदिराक इवनिंग वचा म्हण केल्लें बट ऑल ऑफ सडन प्लॅन चेंज जालें आतां जयनगर 4 ब्लॉकाक गेलात आद्या सांगलें कुल्फी खाता म्हण आनी आद्या कुल्फी खालो आद्या कशें आसा कुल्फी हां आद्या कितें आमी कितें हांगा तुका शो पळयलात हे पळय दोनी घेवन खावलेला खाली जालें तर सांग तितल्या भितर आमी वचून शॉपिंगान येताले ऑलरेडी जयनगर 4 ब्लॉकाचे ब्लॉग काडील आसा इन केस तुम्ही पळयना जाल्यार हांव एक डिस्क्रिप्शनाक घालता वचून जयनगर 4 ब्लॉकाचे ब्लॉग पळयात पप्पे पॉपीट घेतलाय हां फायनली घे बरं आसा पॉपकॉर्न आवडलाय पप्पा खावे थँक्यू आता आम्ही पॉपकॉर्न घेतील पळोवन घेता तुम्ही शेणार लोक बी आनी पॉपकॉर्न खावका म्हण घेवन घेतला कळ्ळें सो तुमी इन्स्पायर करात लोकांक तुमी कितली घेतला लोक बी घेवचे शिका आमगेल शॉपिंग जालें आमी आतां सुटले घराक सो दॅट्स अबाउट इट प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल कीप सपोर्टिंग कीप मोटिवेटिंग अँड प्लीज बी सेफ बाय बाय